न्हयांच्या राष्ट्रीयकरणा आड ऑल गोवा फिशरमॅन्स कोऑपरेटिव्ह असोसिएशनूय भितर सरल्यात। सरकारान न्हयांच्या राष्ट्रीयकरणाच्या प्रकल्पाचेर बऱ्यो वायट गजाली स्पश्ट करपी व्हाईट पेपर काडचो म्हूण असोसिएशन मागता। नुस्तेकारांक सबसिडी बंद करतलो म्हूण सांगचे पयलीं फिशरीज मंत्र्यान गोंयांत नुस्तें म्हारग जावपाची कारणां सोदल्यात काय म्हूण तांचो प्रस्न। गोंयच्यो 11 न्हंयपैकी 6 न्हंयो ते राष्ट्रीयकरण करूंक सोदता, नॅशनलायजेशन। एका तळागाळांतल्या सगळ्या फिशरमॅनान जे फिशरमॅन पारंपारीक जन्मान फिशरमॅन आसात, त्याच बरोबर जे वेवसायान फिशरमॅन आसात, त्या सगळ्यांचो ह्या विरोधाक पाठिंबो आसा आनी वेळ येयलो जाल्यार सगळ्या तरेची हेजिटेशनां करपाक ह्या आमच्या लोकांनी आमकां सपोर्ट दिलेलो आसा की सरकारान ह्या हेचेर व्हायट पेपर श्वेतपत्रिका जी म्हणटात ती डिटेल्स दिवन ह्या प्रोजेक्टाचेर जो कितें करूंक सोदतात तुमी हांगा आनी गोंयच्या फिशरमॅनांक तुमी विश्वासान घेयात, गोंयच्या जनतेक विश्वासान घेयात। आमचे फिशरीज मिनिस्टर तेणें अनावन्स केलां आनी सबसिडी जे गव्हर्मेंटाची मेळटाल्यो फिशरमॅनांक ही सबसिडी पेंडींग दवरल्या आनी ते म्हणटात की गोंयकारांक नुस्तें सवाय मेळना, कित्याक तर गोंयचे बोटकारांक दितात सबसिडी, ते नुस्तें भायर धाडटात म्हणून। सगळें नुस्तें भायर वचना, एक्सपोर्टाक आख्खें बोटी मेळटा तितलें नुस्तें भायर वता अशें कांय प्रमाणान ना, कांय प्रमाणान वयता आसतना आमी ना म्हणना, पूण नुस्तें हांगा न मेळपाक किंवा नुस्त्याची महागाई जावपाक हें एकूच कारण ना आनी खूब कारणां आसा। हेचेर गव्हर्मेंटान अभ्यास केला काय कितें? गोंयची पडीक शेतां परत पिकोवंक गोंयचे पोन्ने आनी नव्या प्रकल्प चालीक लावंक सगळो आदार दिवपाची तयारी केंद्रीय उदका स्रोत मंत्री नितीन गडकरीन दाखयल्या म्हूण गोंयचो WRD मंत्री पालयेकार सांगता। पालयेकारान गोंयचे उदका स्रोत आनी शेतांची एकठांय उदरगत करपाचो प्लान गडकरीक उलोवन दाखयला। TRA प्रकल्पाचे उरिल्ले कामूय तडीक लावंक केंद्राकडच्यान फंड मेळटलो म्हूण पालयेकाराक आशा। माननीय नितीनजी गडकरींक गोंया बद्दल एक प्रेम आसा आनी त्या प्रेमा पोटी तांणी जितकी आमकां मदत करूंक जाय ती करता अशें आश्वासन दिल्लें आसा। आतां त्या दृश्टीन तांणी आमची प्रपोजलां सबमीट कर म्हटल्या आनी ती आमी सगळीं प्रपोजलां सबमीट करून गोंया खातीर जितके फंड रेज करता येईल ते सगळे फंड आमी रेज करून गोंया खातीर एक बरोसो डेव्हलपमेंट करपाची इच्छा आसा। WRD आनी शेतकी दोनूय खाती गोवा फॉरवर्डा कडेन दोनूय एकठांय हाडून गोंयभर पडीक पडिल्लीं शेतां पिकावळी खाला हाडपाचो पालयेकारान प्लान केला। शेतकी खातें सुद्दां आमचे कडेनच आसा आनी म्हजें इरिगेशन डिपार्टमेंट ही दोनूय एक करून एक शेतांची सगळी जी पडीक शेतां आहा ती जर ओलिता खाली हाडत जाल्यार ती एक बरे भाशेन अशी स्कीम जावंक शकता आनी गोंयची शेतां जी पाड आसा ती कसून गोंया खातीर एक नवें उदाहरण आमच्यान घालूं येता आनी त्या दृश्टीक्षेपान हांव माननीय मंत्र्यां कडेन उलयलो आनी ते पॉझिटिव्ह आसा जाता ती मदत करपा खातीर। तिळारीचें उरिल्लें काम आनी बाकीच्या नव्या प्रकल्पाकूय गडकरी आदार करतलो म्हूण पालयेकार सांगता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। घेवया एक ब्रेक।